1 तारखे दीस 1 ऑक्टोबर 1/7 1 तास हो नॉमिनल कार्यक्रम आमकां करपाक जाय. बट ताज्या पयलीं पंचायतींनी आनी म्युनिसिपालिटींनी एक इनिशिएटीव घेवचो. आमी घरांतल्यान कचरो लागीं करतात, बट एक दीस ठरोवचे म्हणजे खंयचेय बी आयदर तुम्ही 28, 29, 30 ह्या दिसा सगळ्या जाणांच्या घरात जो कसलो कचरो आसा, आयदर कपडे आसतले, फर्निचर वेस्ट आसतले, ई वेस्ट आसतले, रद्दी आसतली, वो सगळो कचरो तुम्ही कलेक्ट करात. कसल्याय पद्दतीचो जरी कचरो आसलो जाल्यार तो आमी कचरो घेता म्हणून सांगात. आणि पंचायतीचे जे स्टाफ जे कलेक्शन करूंक वता तांच्यांनी तो सगळ्या पद्दतीचो कचरो घेवचो. तर ते गांवांत जरी म्हणटा कचरो भायलेलो काडून उडयत आसा. आता हेजेर लक्ष दवरपा खातीर हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स माझ्या पुलीस डिपार्टमेंटाकूय दिला, इवन तो PWD डिपार्टमेंटाकूय दिला. जो कोण ह्यान फुडें म्हणजे ताची गाडी तर सीज जातलीच, पण आमी तितून चेंजीसूय केल्यात की ताका बीग फायन ही मारपाचें प्रोविजन आता पुलिसेच्या मार्फत केला. त्या खातीर कोणीच खंयची रिक्षेन किंवा ट्रकात कचरो हाडून रस्त्याक तेकोन गांवांनी उडोवचो न्ही. आणि जर कोणाक अशा पद्दतीचे दिसत जाल्यार ताचो फोटोग्राफ घेवन पुलिशेन कंप्लेन करची, ताची गाडी आमी सीज करतले, ताका ह्यूज फायन पडटली. त्या खातीर कचरो जर दिवपाचोच आसा जाल्यार तांच्यांनी प्रॉपर जे आमचे कलेक्टिंग सेंटर आसत जाल्यार त्या कलेक्टिंग सेंटरान हाडून दिवचो.